सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. पूण ते राती सर्वेस्पराचे उतार नाथानाक आयले. वस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? हांवें इस्रायेलींक इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा तावन आज पर्यंत हांव केन्नाच एका घरांत रावोंक ना. बगार एका तंबांत रावून हांव भोंवत आसा. हांव इस्रायेलींता सवे सर्व जाग्यांनी भोंवतलो तेन्ना म्हजे परजे इस्रायेलाक गवळ्या परी चलोवंक हांवें नेमलेल्या न्यायकर्ता मदल्या कोणा कडेन हांवें केन्ना तरी अशें विचारलां? देवदार रुखाडाचें मंदीर म्हाका तुमी कित्याक बांदूंक ना? देखून आतां म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग, दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरोवाच्या मैदानार बकऱ्या फाटल्यान वेतालोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयसर काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सवे आसलो आनी हांवें तुज्या सर्व दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायेल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायेलाचेर न्यायकर्तांक नेमले त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर्व दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजां सवे विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततेंतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळतलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन थीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरतात ते बोडयेन आनी मनीस दितात त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो. तरी पूण तुजे मुखार हांवें पयस केलो त्या सावला वयलो म्हजो विश्वासी मोग हांवें काडलो तशें ताचे वयलो हांव तो काडचो ना. तुजे घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच थीर उरतली आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें. नातानान ही सगळीं उतरां आनी हें सगळें दर्शन दाविदाक सांगलें. देवाचें उतार हें. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आनी परत्यान सरोवराचे वेळेर जेजू शिकवण दिवंक लागलो. ताचे भोंवतणी व्हड एक लोकां जमो एकठांय जाल्लो आसता तो उदकांत आसलेल्या एक मचव्यार चडून बसलो. लोकांचो जमो उदकाची देग पर्यान थडीर रावलो. तेदवान ताणें तांकां साबार संगती ओपारींनी शिकयल्यो आनी आपले शिकवणेंत ताणें म्हळें, आयका, एक वंपी वंपूंक भायर सरून गेलो. तो वमत आसतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड माती नातलेले खडपी सुवातेर पडले. हांगा वयल्या सार माती आसलेले वरवीं ते बेगीनच किरलाले. पूण सूर्य उदेवन येताच ते करपाले आनी ताका पाळां फुटोवंक नात देखून ते सुकोवन गेले. हेर थोडे कांट्या झुडकुटां मदें पडले आनी कांट्या झाडां वाडटाना तांणी ताका चिरडून मारलें. अशें तांणी फळ दिलें ना. हेर थोडे बरे सुवातेर पडले. थंय ते किरलाले, वाडले आनी फळ दिवंक पावले. थोडे 30 वांट्यान, थोडे 60, थोडे 100. शेकी तो म्हणालो, आयकूंक कान आसात तो आयकूं. उपरांत जेजू एकलोच आसतना 12 जाणां सवे ताच्या सांगाताच आसलेल्यांनी त्या ओपारींचो विवर कितें म्हूण विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राज्याचो गुठ तुमकां उक्तो केला. पूण कोण भायर आसा तांकां सगळी शिकवण ओपारींनी दिल्या. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना. तांणी आयकल्यारय तांकां समजोचें ना. नांतर म्हजे थंय ती फाटीं परताती आनी तांच्या पातकांचे बोगसाणे झडटी.
उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हळें, हे ओपारेचो अर्थ तुमकां समजना मो? कशें तर असल्यो हेर सर्व ओपारे तुमी समजतल्यात. वंपी कितें वमता ते देवाचे उतर. मेरेर पडलेल्या बिया बरे जावन आसात ते हे. तांणी उतार आयकतच सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करणांत वंपलान ते तो काडून व्हरता. तशेंच कडपे सुवातेर पडलेल्या बिया बरे जावन आसात ते हे. देवाचे उतार आयकतच ते संतोशान घेतात ते. पूण तांचे ते पाळ रोमानातलेले वरवीं थोड्याच काळाक ते बाळतात. उतरा पासत कश्ट दगदने उठात जाल्यार ते घडयेन धंडळतात. कांट्या झाडा मध्ये पडलेल्या बिया बरे आसात ते हे. ते देवाचे उतार आयकतात. पूण संसाराच्या राटावळींनी आनी धनाच्या भुलीन आनी स्वार्थान देवाचे उतार तांचे ते चिरडाता आनी फळावेन जाता. शेकी बरे धरणीर पडलेल्या बिया बरे जावन आसात ते हे. ते देवाचे उतार आयकून ते मानून घेतात आनी फळ दितात. एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 आनी एकलो 100. देवाचे उतार हे.